मगोन हातूंत भितर एक कितें तरी डेस्टिनी हाका म्हणटात आमी नशीब खंय तरी भाग आसा अशें हांव म्हणटलो कारण आय हॅव एनकावंटर्ड दॅट इशू वीथ यू जाल्यार म्हाका ताचे बद्दल थोडें सांग. फॉर्च्यून म्हणल्यार असो फॉर्च्यून सपोज हांव गोंयची जर तर कोण प्रमोटर तेन्ना नाशिल्ले पयले आनी अकस्मात एक मनीस येता फ्रॉम नोवेर फ्लायंग डचमॅन म्हणून आनी हांव सोदीत भोंवतालो पेंटींग ही विकली इस्कॉल सोडपाचें हांव पयलीं टिचींग करतालो इस्कॉल कशें सोडटलो तितलो पेमेंट जर तर म्हाका मेळटा जाल्यार हें सोडपाचें म्हणून हांव चिंत्तालो आनी हांव सोदीत पेंटींग कोण घेता काय म्हूण भोंवप कित्याक म्हाका तें लिविंगा लागून म्हाका जायच आशिल्लें पेंटींग विकपाकूच जाय आशिल्लें म्हणटकीर एक दीस असो हांव भोंवता पेंटींग दाखोवपा म्हूण कोणाक गेलो फोटो बी कोणें सांगलें एक जाणटो मनीस एक आर्ट गॅलरी सुरू केल्या फ्लायंग डचमॅन म्हूण कोण आसा आनी तो फॉरेनर दाखोवन हांवें म्हणलें चल विकली दोन जाल्यार बरें जालें म्हणून या म्हणटा पळोवया आनी ती जाता हांगच्यान सोडपा मेळटा इस्कॉल जाल्यार बरें जातलें म्हणून गेलो जाल्यार तेडे ती पेंटिंगां पळयलीं 5 पेंटिंगां अशें फोटो दवरलेले 5 पेंटींग ते फोटो पळोवन कोणें बूक केले आनी मागीर ताणें एक व्हडलो शो केलो अशें पब्लिसिटी बीन कशी तो मावथ टू मावथ पब्लिसिटी कांय छापप ना कांय ना ब्रोशर ना कांय ना केन्नाचें आतां 1995 बी अशें हय तेच्या पयलीं आनी फ्लायंग डचमॅनांतल्यान म्हागेलो एक भायर मागीर शो जालो हांगा UK तो कोमरिया म्हणटा एक बरी गॅलरी आसा पळय UK मागीर ग्रूप शो जालो इंडियेचे तेणें 5 आर्टिस्ट घेतलेले तितूंत मदीं गोंयचो म्हाका सिलेक्ट केल्लो तेणें तो जालो एकटोच तूं आनी ते बरे रिस्पॉन्स मेळ्ळो आतां हल्ली हांगा स्कॉटलँड जालो 1 मॅन शो जाला प्लस ते 150 गॅलरी सुमार पार्टिसिपेट जाता दुसरी शोवाक त्या 150 ते ग्रूप शोय जालो. मोहन आतां इतले ट्रेंड्स आयिल्ले आसात इतले मुवमेंट्स जाल्ले आसात हॅपनींग म्हणून आर्ट आसा स्ट्रीट आर्ट म्हणटा तें जाल्लें आसा आनी इन्स्टॉलेशन्स ताचे बद्दल तुका कितें दिसता? पयलीं म्हणल्यार बेजिकली म्हाका हे हितूंक इतलें लायकींग अशें डेवलप जाल्लें ना पूण आतां जो हळू हळू चिंतपा लागला ही पेंटिंगां आसा न्ही ते हांव चड करून लाकडाचें तें कार्विंग करून इन्स्टॉलेशन म्हणना हांव पूण ती स्ट्रक्चर हांव तें करपाचें अशी ट्रान्सफर करपा जाता काय कितें तें हांव सुरू केलां ऑलरेडी आनी तें करपी म्हाका मनीस जाय ते एग्जिक्यूट करपी हांवूय करतालो थोडें काम पूण लाकडाचेर काम करप हें खूब कठीण आसा तें करपाचें म्हागेलो विचार आनी ऑलरेडी हांवें थोडे जुळवा सुरू केल्ले आसा आतां तें एग्जिबिशन सोंपलें म्हणटकीर हांव तें सुरू करतलो. आनीक जनरल आर्ट ट्रेंड आयचे गोंयचे तुमी जेन्ना सुरू केल्लें चित्रां काडपाक आनी सेल करपाक तेन्ना इट वॉज डिफिकल्ट फ्लायंग डचमॅन म्हणटा तो आयलो आनी थंयच्यान मुवमेंट स्टार्ट जालें तरी सुद्दां इट वॉज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट पब्लिसिटी तितली जायना आशिल्ली लोकांक तितलें अवेरनेस नाशिल्लें आज हो ट्रेंड वेगळो जाल्लो आसा आनी आयच्या खुबश्या भुरग्यांक ताजो एडवांटेजूय आसा ताचे बद्दल थोडें सांग म्हाका तूं स्ट्रगल केल्लें आसा त्या अर्थान. पयलीं कितें आशिल्लें आज रिसेशन आनी कितें म्हणटा पळय तें आमकां सदां आशिल्लें हेज्या परस चड कठीण पूण एक काम करीत गेले जिद्द आशिल्ली आनी लोक मागीर फाटल्यान येता तुज्या म्हणजे बरें काम आसल्यार लोक येतलेच कांय त्या खातीर भिवपाची गरज ना काम करीत वचपाचें मागीर बाकीचे सगळे मदीं कोण येतले आनी कितें जातलें तें सगळें जातलें आनी तें बंद पडटलें तूं खंयच हें जावचें ना तुगेलें तूं खंयच फाटीं पडचो ना तूं काम करीत वचपाचो आज ना फाल्यां तुगेलें फळें आसत. कॉलेजीन तुवें फायन आर्ट्स करून कारण तूं BCom केलां आनी ताजे नंतर तूं फायन आर्ट्स केलां म्हणून विचारता फायदो जालो असो दिसता तुका? ना तो म्हाका कांयच फायदो ना तेजो कांयच फायदो ना वयल्यान तें म्हाका लुकसाण हांवें कितलेशे वर्सां वेस्ट जालें म्हागेलें पयलीं जर तर जाल्लो जाल्यार म्हाका करलो आनी बरो फायदो जावपाचो कित्याक मातसो जवळ जवळ 28 वर्सांचेर पास आवट जाला फायन आर्ट्स आनी इतले 4-5 वर्सां म्हागेली वेस्ट जाले दिसता म्हाका. कॉलेजीचो फायदो जावचे भशेन तुका भायलो चड हय एकादे वेळार हांव MFA बी करीत आशिल्लो पयलीं मागीर केलें म्हणटकीर म्हाका तो तितलो टायमूय मेळ्ळो ना अशें कांय ना MFA केलें म्हणून काम करीत रावपाक जाय मॉडर्न कितें आतां येता तें नवें तें एक्सेप्ट करीत वचपाक जाय.
आणि तुजे हे सगळे सक्सेसाक आज ज्या पावण्यार तूं पाविल्लो आसा तें ताजें श्रेय कोणाक दिता? ते सगळे म्हागे फ्रेंड आसात कोण एनकरेज करपी, तूं आसा इतले सगळे अरेंजमेंट आज बसून तुवें केलो, तूं आसा मागीर बाकीचे आसा मित्र आज तूं पळयलो डिस्प्ले करपा ते मागीर कशे खेळटाले ते सगळ्यांक दिता हांव मागीर टिचरांक आवय बापाय. आनीक वता वता आमचे ऑडियन्सा मदीं जे कोण तरी कलाकार जावपाची इच्छा दवरिल्ली आसा तांकां कितें तरी गायड कर. हांव ऑडियन्सा इतलें सांगपाक सोदतां जर तर आवयन बाबायन म्हाका एनकरेज तेन्ना केलो नाशिल्लो इतलें शिकला तूं तें म्हाका आहलें तेंच कर म्हणून दवरलेलो जाल्यार हांव आर्टिस्ट जायना आशिल्लें म्हागेलें तें कला मरता आशिल्ली मुखार पावना आशिल्लें. तशेंच कोणाल्या भुरग्यांक आवय बापायक चड करून सांगता हांव कोणाल्या भुरग्यांक इंट्रस्ट आसा ते एनकरेज करा तांकां तितूंतल्यान ते वयर येतले तांकां अशें हेंच करपा जाय तें करपा जाय म्हणटा सांगनाका दोतोरच जावपा जाय आनी कोण सगळे जावचे ना तशें सगळे आर्टिस्टूय जावचे ना बट खरें जर तर कला आसा जाल्यार ती मारनाका ती मुखार वचनी आनी बरे आर्टिस्ट फाल्यां अजुनूय कॉम्पिटिशनूय वाडलां आतां आनीकूय वाडनी तितूंतल्यान आनी बरे कलाकार येतले. मोहन बाबाचे पेंटिंग म्हणजे I have got a lot of collections of his. I'm happy today to see this beautiful collection and it's impressive. There is life in these paintings. The moment you see this painting you feel you are part of it. It's like they are talking to you. His rates are also affordable to us. I think the art lovers should really grab these paintings which this time are really beautiful. मोहनाचें एक्झिबिशन पळोवन खूबच खुशी जाली. फर्स्ट टायम म्हाका दिसता अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. मोहनाचे कोण फॅन्स आहा वन ऑफ देम इज मी. आय हॅव बीन कलेक्टिंग मोहन्स पेंटींग 4-5 कलेक्ट केला. आय लायक हीज स्मूथ स्ट्रोक ऑफ द काव, द वे ही पेंट्स अ काव. आय कूड से मोहन इज अ पुअर मॅन्स मंजीत बावा बिकॉज आय यूज टू एप्रिशिएट मंजीत बावाज वर्क. And in Mohan I found where I could afford Manjit Bawa's work, and since then I have last 1.5 year मोहनाची कलेक्शन करता पळय एक्झिबिशन हांवें पळयता. बट दिस इज द फर्स्ट टायम म्हणजे अशी इतकी मोहनाचे वर्क पळोवपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. आय एम व्हेरी हॅपी. म्हणटा म्हजो स्टुडंट रायट फ्रॉम प्रायमरी आनी ताजी ल्हानपणा शिकता आसतना आवड ताजी पेंटिंग्स ड्रॉइंग पेंटिंगाची आशिल्ली.
पडटली पसून आमकां ड्रॉईंग पेंटींग कुंकळी पयस येवप वचप ताका मागीर ताका बापायन कॉमर्साक धाडलो पूण कॉमर्साचो अप टू लास्ट इयर पसून पावलो पण ड्युरींग लास्ट इयर ऑफ द कॉमर्स ताणें आपल्याला ते नाका आपूण आनी मुखार शिकना ते हेंच करना एग्जामीक बसना अशी सत्याग्रह आपल्या बापाय कडेन केलो ते बापूय म्हणजे परत येवन आतां कितें करतो ड्रॉईंग शिकतलो त्याचं ताका कशें एडमिशन मागीर मेळोया आनी ताका घेवन आमी घेवन ताका मागीर ताका ड्रॉइंगा आमी एडमिशन मेळयलें. I have visited the exhibition after a long time. He is exhibiting frequently, and I like the painting because I had been in touch with Mohan Naik since 1981-82, and I have seen his work and see the improvement what he has made in his painting. Really it is worth to be seen. खरें म्हळ्यार ह्या प्रदर्शनाच्या निमतान परतून एक फावट मोहन नायकाची एक वेगळी आगळी वेगळी अशी चित्रशैली आमकां पळोवपाक मेळटा. हातूंत खास करून तांची रंगसंगती आनी तांणी एक वेगळी शैली आपणायिल्ली आमकां दिसता. चित्र काडटना सुद्दां किंवा ताची रंगाचें भरणं सुद्दां करतना ताका एक वेगळे पद्दतीची पद्दत ताणें आपणायिल्ली दिसता आनी ताका लागून एक अत्यंत संपन्न अशे पद्दतीची चित्रशैली अशी आमकां म्हणूं येता. दुसरी गोष्ट हातूंतल्यान एक मुद्दाम दिसपा सारकें म्हळ्यार की जी एक लोकल आमची ग्रामीण एक जिवनशैली आसा जीवन पद्दती आसा त्या जीवन पद्दतीचें सामकें अशें बरें प्रत्यंतर ह्या हातूंतल्यान आमकां दिसता की तातूंतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या कम्युनिटीचें वेगवेगळ्या प्रदेशाचें आनी वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या भागांतल्या जीवन शैलीचें एक बरें चित्रण ह्या हातूंतल्यान जालां अशें म्हाका दिसता. तातूंत हांव तांकां विचारतालो की तुमच्या चित्रांतल्यान बकरे कित्याक जास्त दिसतात किंवा बकऱ्यो कित्याक जास्त दिसतात कारण तांचे काही चित्रांतल्यान पयलीं गायो दिसताल्यो गोरवां दिसतालीं आतां बकरे दिसतात काही हातूंत त्यांचे कुटुंबां दिसतात वेगवेगळ्यो कम्युनिटी दिसतात आनी ह्यो सगळे पळयतकीच अशें दिसता की गोंयचे बरेचशे सुंदर अशें जे लिपिल्लें आसा तें चित्र आमकां ह्या चित्रशैलींतल्यान आनी तांच्या चित्रांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. It's a very good display of works by Mr. Mohan Naik. I'm a very big fan of his works. I like his works very much. And after a successful show in Scotland, he has come with his solo show in. After many years, he has come with his solo show in Goa. And I'm happy to be here for the show. हे नाव जे आसा ते आर्ट फिल्डमध्ये इतले वयर सरलेले आहा कारण आर्ट कॉलेजमधनं काही स्टुडंट भायर सरले त्या भितर मोहन नायकाचें नाव घेवपाचें आसा आनी मोहन नायकचे वर्क जे पयलीं पासून हांव पळयत आयलें स्टुडंट लायफ पासून आतां पर्यंत कंटिन्यू 30 वर्सां हांव एक काम पळयता आनी त्या कामा मध्ये जे वेरिएशन त्याचे आयलेले आता ते टेक्स्चर इतल्या सुंदर तरेने त्यांनी वापर केलेला की प्रत्येक पेंटिंग हे सेपरेट असून इतल्या सुंदर एस्थेटिक सेन्स आसा त्याच्या टेक्स्चर क्वालिटी आसा फिगरची क्वालिटी आसा आणि हे वर्क कंटिन्यू जे त्याचे वर्क जे चालू आसा ते इतले सुंदर तरेने हो काम करता आता फिल्ममध्ये निरनिराळे मीडियम व्यवस्थित हँडल केलेले आसा त्याच्यामध्ये आता न्यू पळयले ते पेन्सिल पण खंय ऑयल बरोबर यूज केलेले आहे खंय ड्राय पेस्टल खंय त्यांनी ड्राय पेस्टल बरोबर ॲक्रेलिक कलर हा परत ॲक्रेलिक वॉर्निश मारून त्यांनी इतल्या सुंदर तरेने फिक्स केलेले आहे माझ्या फाटल्यान जो हो कॅनवास आसा त्या कॅनवासवर तर त्यांनी बॅक साईड कॅनवासची यूज केलेली आहे ते आणि यूज करून त्याच्यावर परत ड्राय पेस्टल यूज केलं आणि ॲक्रेलिक आणि त्याच्यावर ते टेक्स्चर इतल्या सुंदर तरेने त्यांनी मांडलेल्या की म्हाका दिसता फुडें गोंयचें नांव काडपाक हो फुडें सरतलो आणि म्हाका अभिमान आसा की ह्या स्टुडंट बद्दल की हो बऱ्या तरेन आर्टिस्ट तयार जाल्लो. बॅक टू बेजिक्स ह्या नांवाचें मोहन नायकाचें एक्झिबिशन तुमी पळयलें गांवांतलें रूप गांवांतलें जीण आमकां थंय पळोवपाक मेळ्ळी गोंय हें गांवांत कशें आसता हें पळोवपाक मेळ्ळें एक प्रकारचें डॉक्युमेंटेशन मोहन नायकान केल्लें आसा जें फुडले पिळगेक अशें आमी रावताले अशे तरेन आमच्या गांवांत रावताले हें कळपाक एक संद आसा. हें एक्झिबिशन तुमकां नक्कीच आवडलें आसतलें. तुमची जर कसलीय सजेशन्स असलीं तुमची जर कसलीय कार्यावळी आसली तुमकां दिसता लोकां मुखार मारूंक जाय जाल्यार आमकां ह्या पत्त्याचेर कळोवचें nagesh@prudentmedia.in. आमची आयची कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमकां परत मेळया फुडल्या बिरेस्तारा सांजवेच्या 7:30 वरांचेर. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.